नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सोयेच्यो नेवऱ्यो। नेवऱ्यो करपाक आमी पीठ कालून घेवया। हे हांवें अर्द किल मैदाचें पीठ घेतलां। 4 चमचे तेल हांवें बरें कडकडीत तापोवन घेतलां। तेल बरें कडकडीत तापोवन घेवपाक जाय। तेल अशें पिठाक बरें लावन घेवपाक जाय। पीठ अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। पिठान तेल घालून मिक्स केल्या नंतर पीठ अशें जावपाक जाय। चवी प्रमाणे मीठ घालूया। मीठ घालून मिक्स करून घेता। हो हांवें 1 कप रवो 1 वर उदकान भिजत घालून दवरलेलो। रवो बरो फुगपाक दिवपाक जाय। हो भिजत घातिल्लो रवो हांव पिठान घालता। या रव्यान पयलीं पीठ कालून घेवया आनी उदक लागले जाल्यार मागीर घालुया। थोडे उदक घालता। अशें आमकां पीठ कालून घेवपाक जाय। पिठाक थोडे तेल लावया। हाजेर झाकण घालून 1 वर पीठ आमी अशेंच दवरुया। पीठ कालून फुगत दवरला तोपर्यंत आमी सारण करून घेवया। 6 कपां हांवें सुकयल्ली सोय घेतल्या। तातूंत पिठी साकर घालुया। 2 कप पिठी साकर घालता। साकर घालता आसतना तुमकां जितले गोड जाय त्या प्रमाणे घालात। मिक्स करून घेवया। 50 ग्राम खसखस हांवें भाजून घेतल्या। 100 ग्राम तीळ भाजून घेतल्या। थोडे काजूचे कुडके घालता। काजू घालता आसतना तुमकां जाय जाल्यार रोस्ट करून घातल्यार जाता। बदामाचे कुडके करून घालता। थोडे किसमिस घालता। 1 चमचो वेलचीची पावडर घालता। हे सगळे बरें मिक्स करून घेवया। अशें बरें व्यवस्थित सगळे मिक्स करून घेवपाक जाय। नेवऱ्यांनी भरपाचें हें सारण आमचें तयार जालें। पीठ हांवें 1 वर भिजत दवरलें। पिठाचे अशे गोळे करून घेतले। हे गोळे आतां आमकां लाटून घेवपाक जाय। लाट्टा आसतना सुकें पीठ लावन घेवपाक जाय। आनी पळयात पाती अशी पातळ करून घेवपाक जाय। पाती खूब दाट करपाक जायना। पाती खूब दाट केली जाल्यार नेवऱ्यो मोव पडटा। आतां आमी नेवऱ्यांनी साठो भरुया। कडांनी उदक लावन घेवया। कडांनी उदक लावन घेतल्या नंतर नेवरी आमकां फोल्ड करून घेवपाक जाय। हे पळयात अशी फोल्ड करून घेवपाक जाय। फोल्ड केल्या नंतर अशी कडांनी दाबून घेवपाक जाय। आता कडांनी आमकां कापून घेवपाक जाय। हे हांवें चिन्न कातनें घेतलां। अशें आमकां कापून घेवपाक जाय। हे उरलेले पीठ काढून घेवया। आनी पळयात नेवरे भरून अश्यो कापून घेवपाक जाय। आता नेवरे आमी तळपाक घेवया। गॅसार हांवें तेल तापत दवरलां। तेल पयलीं बरें तापपाक दिवपाक जाय। तेल तापल्या नंतर गॅसाची फ्लेम मिडियम करता। हे नेवरे आमी भरून घेतल्या त्यो तातूंत घालुया। अश्यो आमकां हळू तेलान सोडून घेवपाक जाय। नेवरे परतून घेवया। थोड्या थोड्या वेळान अश्यो परतुपाक जाय। दोन्ही वाटल्यान बऱ्यो फ्राय करून घेवपाक जाय। नेवऱ्यो अश्यो सगळ्या वाटल्यान बऱ्यो तळून घेवपाक जाय। एक सारक्यो तळप जावपाक जाय। हे नेवरे तळून जाले हांव काढून घेता। तेल अशें सगळें निसतोन घेवपाक जाय। आता हांव बाकीचे उरलेले सगळे नेवरे तळून घेता। पळयात सगळ्यो नेवऱ्यो हांवें तळून घेतल्यो। 6 कप हांवें सोय घेतिल्ली ताज्यो 60 नेवऱ्यो जाल्या।
हे पळयात, पाती बरी कुरकुरीत जाल्या. सोयेच्यो नेवऱ्यो खावपाक खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुम्ही ह्या चवथीक करात. माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा. तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त रावात. देव बरें करूं.